नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारूच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। सांखळेंत जाल्ले सेव म्हादय सभेक गोंयकारांचो उपाट प्रतिसाद। पर्यावरण वाद्यांसयत लेखक, कलाकार, व्यापाऱ्यांनी म्हादय खातीर एकठांय येवचो, लोकांक मारलो उलो। अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा म्हादयच्या विशयाचेर विरोधकांनी घालो बोवाळ। विरोधी आमदारांक मार्शलांनी दाखयलो सभाघरा भायलो रस्तो। राज्यपालाच्या अभिभाशणा उपरांत कामकाज केले स्थगीत। विरोधी आमदारांनी जे कितें केलें ते राज्यपालाचो अपमान। हाचे पयलीं विधानसभेत अशें केन्नाच जावंक नासलें म्हणटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। गोंयची अस्मिताय राखपा खातीर दितांक जनमत कौल दिसा निमतान विरोधकांचे जॅक सिकेऱ्याक गाराणे। म्हादयच्या विशयाचेर मंत्री गोविंद आनी आमदार मायकलान आळयलो वेगळे सूर। म्हादयच्या आंदोलनाक दिलो तेंको। आनी 4 खंड ब्लॉकां खातीर बिडरांनी सरकाराक फारीक केल्या 43.19 कोटी रुपया। राज्यपालान अभिभाशणा वेळार दिली म्हायती। आता खबरो विस्तारान। गोंयांतल्या सामाजीक संघटनांनी आयोजीत केल्ल्या सांखळेंतल्या सेव म्हादय सभेक विरोधी पक्षाच्या आमदारां सयत उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या लोकांनी व्हडा प्रमाणात हाजेरी लायल्या। इतलेंच न्हय जाल्यार गोंयचे नामनेचे पर्यावरणवादी, लेखक आनी कलाकार तशेंच उद्देजकांनी ह्या सभेक हाजेरी लावन म्हादय वाटोवपाचो गोंयकारांक उलो मारला। आयचो दीस हो गोंयच्या जनमत कौलाचो इतिहासीक दीस। ह्या दिसाच्या निमतान आयोजीत केल्ले ह्या सभेंतल्यान म्हादय वाचोवपा खातीर लोकांनी एकठांय येवन लढो दिवचो असो उलो सगळ्याच उलोवप्यांनी मारला। म्हादय वाटोवपा विशीं फुडले पावल कितें आसतलें हे विशींचे थारावूय ह्या सभेंत जातले। 2007 ते 2012 मेरेनच्या सरकारान लायली ह्या मुख्यमंत्र्याच्या टिकेक विजय सरदेसायान खर जाप दिल्या। 2007 ते 12 मेरेन जे सरकार आशिल्ले त्या सरकारांतले सगळे आमदार आयज भाजपाच्या सरकारान आसात हे मुख्यमंत्री कशें विसरूंक शकता? ज्या आमदारांनी म्हादयची वाट लायली त्या आमदारांक तुम्ही भाजपान कित्याक घेतले असो प्रश्नय विजयान केला। सांखळेच्या सेव म्हादय सभेत विजयान म्हादय वाटोवपा खातीर लोकांक उलो मारतना मुख्यमंत्र्यान आपल्या कदेल वाटोवपा खातीर म्हादय कर्नाटकाक विकली असोय आरोप केला। आम्ही अशें धरया की सगळें जे कितें प्रमोद सावंत म्हणटा ते सारकें। ताणें अशें म्हणलें की सगळी म्हादय ही विकली 2007 ते 2012 मदीं। म्हळ्यार 2007 ते 2012 मदीं जे कोण सरकार चलयताले तांणी म्हादय विकली म्हणून अशें आमी एक धरया। सांखळे आयल्या म्हणून मातशें ताका भंय बी दिसून की प्रमोद सावंत सारको म्हणून हय सायबा। आतां विकली कोणें? कोण आशिल्लो मुखेलमंत्री तेन्ना 2007 ते 12? कोण आशिल्लो मुखेलमंत्री? दिगंबर कामत आशिल्लो। तो आज खंय आहा? ताका तुवें माळ म्हयन्यान रातचो हाडलो। तेन्नाचो काँग्रेस प्रेसिडेंट, काँग्रेस सरकार चलयताली म्हणून काँग्रेसीक तो बोट दाखयता। तेन्नाचो काँग्रेस प्रेसिडेंट कोण आशिल्लो? सुभाष शिरोडकर। तो आज कोण आहा? तो आज WRD मिनिस्टर आसा। तेन्नाचो WRD मिनिस्टर कोण आशिल्लो? फिलिप नेरी म्हणटा तो। तो गेल्या वर्सा ताचो प्रमोद सावंताचो WRD मंत्री आशिल्लो। तेन्नाचो एनवायरमेंट मिनिस्टर कोण आशिल्लो? आलेश सिकेर। तो आतां फुडें मंत्री जावपाचो आहा। तेन्नाचो स्पीकर कोण आशिल्लो? कोण आसलो? ताचो चलो आज प्रमोद सावंताचो नंबर 2 आहा। सो सगळे हे बरोबर आहात। काँग्रेसीन डिसिजन घेवपी लोक सगळे आज प्रमोद सावंता बरोबर आसा। प्रमोद सावंता बरोबर आज सगळ्यांक डिफेंड करता तो मोविन गुद्दीन म्हणतो। ताका साऱ्याक मारिल्लो तेन्ना काँग्रेसीन तो डेप्युटी स्पीकर म्हणून आसलो। तो आज मोविना हाका मेन डिफेंड करपाक प्रमोद सावंता फुडें रावता। सो हे सगळे लोक हांणी जर म्हादय विकल्या जाल्यार आज तुजे बरोबर आहा। आनी तू तांकां घेवन
ती म्हादय सारकी होलसेल दिवप कशी ते करपा खातीर तूं फुडें सरला आनी हे करतना ताणें खूब आर्ग्युमेंट घालता तो तातूंत एक आर्ग्युमेंट आसा की हांव एक खंय कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनाक आशिल्लो कसलें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन तें अवॉर्ड जालें तेन्ना स्पीकर कोण आशिल्लो स्पीकर हो प्रमोद सावंतूच आशिल्लो म्हणटकच ताका अशें दिसता की फट जर 100दा सांगली जाल्यार ती खरें जाता मागीर तांचे रातचे ते बशिल्ले आसतात ते ट्रोल ते घालतात हय टाक 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 विजयान तेन्ना कॉंग्रेच्युलेट केल्लें मागीर असले भाड्याचे बैल मेळटात सो हांकां सगळ्यांक धरून हाका दिसता की गोंयकार पिशे म्हणून आनी गोंयकारांच्या कानांक घालून आपली आवय परस व्हड आशिल्ली वस्त विकपाक हो फुडें सरिल्लो आहा साखळेन जाल्ले सेव म्हादय सभेन आरएसएसाचो आदलो गोंय मुखेली सुभाष वेलिंगकर उलयतना हजर आशिल्ल्या लोकांनी बोवाळ घालो सुभाष वेलिंगकरान भाजपा सरकाराचेर टिका करीत सत्ताधारी पक्षाचे आमदार लाचार जाल्यात आनी हे सत्ताधारी पार्टींनी लोकांकूय लाचार केल्यात असो आरोप वेलिंगकरान करतकीच लोकांनी आड्डी मारल्यो आनी वेलिंगकराक भाशण बंद कर अशें लोकांनी सांगपाक सुरवात केली म्हादयचो सभेचो हो मंच खरें म्हळ्यार राजकीय न्हय तरी लेगीत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी ह्या मंचार हाजेरी लायल्या पूण वैयक्तीक राजकारणा खातीर कोणें ह्या सभेत उलोवचें न्ही अशी लोकांची अपेक्षा आशिल्ली हे खातीर लोकांनी वेलिंगकार उलयतना आड्डी मारले आनी निमाणें वेलिंगकाराक भाशण बंद करचें पडलें लोकांना लाचार केला होता आमदारांना लाचार केला होता कार्यकर्त्यांना लाचार केला होता राजकीय परिमाण सोडून ताच्या सुद्धा ताक लोकांना आसपाची ना अशा पद्धतीचे एक ट्रेनिंग हांगा दिले वता काय कितें अशे गजाली ज्यो आसा ह्यो गोंयांत घडटात तो जावंक जायना पूण आज आमी सगळे जाण जे एकठांय आयिल्ले आसा आमच्या जीवन मरणाचो प्रश्न आसा डिफरन्सीस आसतली आमची डिफरन्सीस तरेतरेची आसतली अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा म्हादयच्या विशयाचेर राज्यपालान उलोवप करपाचो आग्रह धरीत विरोधकांनी सभाघरांत बोवाळ घालो तशेंच सेव म्हादयची पोस्टरांय सभाघरांत दाखयली राज्यपालाच्या अभिभाशणांत आडकाळ हाडची न्हय अशी समज सभापती रमेश तवडकरान विरोधकांक दिली पूण विरोधकांनी तांचे म्हणणे आयकून घेतले ना निमाणे मुख्यमंत्र्यान मार्शलांक सांगून विरोधकांक सभाघरा भायलो रस्तो दाखयलो आनी राज्यपालाच्या अभिभाशणा उपरांत सभाघराचें कामकाज फाल्यां मेरेन स्थगीत केलें ही लोकशायेची हत्या आशिल्ल्याचो आरोप ह्या वेळार विरोधकांनी केलो दुखणून काढल्या मरे आमचें थंय मत आशिल्लें की तामिळनाडूच्या गव्हर्नरान जशें आपलें मत गव्हर्नर जॅड्रसान उलयलें तशें ह्या गव्हर्नरान आपलें मत म्हादयचेर उलोवपाचें आयचो टायम्स ऑफ इंडिया दाखोवन दिता की म्हादय म्हणल्यार फक्त मांडवीचेरूच इफेक्ट जावचो ना म्हणून जुवारीचेरूय इफेक्ट जातलो आनी म्हाका खात्री आहा की ह्या गव्हर्नरान टायम्स ऑफ इंडिया आयचो वाचला हो जर टायम्स ऑफ इंडिया वाचूंक शकतालो जाल्यार ताजेर ताणें आपलें उलोवंक जाय आशिल्लें सरकारान दिल्लें भाशण न्ही सरकारान दिल्लें भाशण कितें आनी आतां चलो साखळी कोण कितेंय म्हणून हो लोक जेन्ना गोंयचो उठता तेन्ना सरकाराक कितें करचें पडटा तें आमी आज सांजचें दाखयतले आमी गोंयचे जनतेक एक संयुक्तपणान ऑपोजिशनान कॉल दिल्लो आहा आमी लोकां बरोबर आहा लोक पॉलिटिशना बरोबर ना पॉलिटिशन लोकां बरोबर आहा आनी हो एक लोकांचो मुवमेंट आपली आवय सांबाळपाक जीवनदायिनी गोंयची जीवनदायिनी जी आहा ती राखपाक एक मुवमेंट सुरवात जाला त्या मुवमेंटा बरोबर आमी आसा They are not interested to resolve any issues pertaining to Madai and the welfare of Goa. So together as an opposition we are together, we will raise an issues. You can see जे आज opposition leaderaचो मायक बंद करप हें कितें दाखोवन दिता ही हुकुमशाय सालाजारा हुकुमशाय आमी तेका सांगिल्लें we requested the honorable governor to speak on Madai first.
The governor, Ami Rispedan Taka, we took him to the dais. We did our duty, but it was the duty of the government to tell the governor, then put Madai first on its priority. We asked him to speak on Madai. Before he started speaking, I requested him speak on Madai. He started routine other matters of the government. विरोधी आमदारांनी आयज जे कितें केलें तो राज्यपालांचो अपमान. हाचे पयलीं विधानसभेत विरोधकांकडल्यान अशें कृत्य केन्नाच जावंक नासलें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान विरोधकांच्या वेव्हाराचेर टिका केली. दुसरे वटेन मायकल लोबो म्हणटा विरोधक खंय मिडिया मुखार बेश्टो शो करता, ताका म्हादय विशीं कांयच पडून गेल्लें ना. आयकयात. अरे आमदार म्हाका वेगवेगळे विशय घेवन मेळोंक येत आसता एसेंब्लीच्या दिसांनी, तेंची वेगवेगळी कामां आसता, ती दिसांनी मिटींग वेगळी करता. राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर अशा पद्दतीन विरोधक केन्ना तूं म्हणना तें मुख्यमंत्र्याचें भाशण न्ही. म्हाका दिसता ह्या पद्दतीचो प्रकार विधानसभेत केन्ना जावंक जायना. तुमकां दिसना? म्हाका दिसता विरोधकांनी हालीं दे प्लेड टू द मिडिया गॅलरी म्हणटा पळय तरी गोंयकारांक दाखोवपाक. म्हाका उगड आसा आनी तुमकांय उगड आसा. तुमी कितकेच जाण थिंगा येयल्ले आमच्या वांगडा. हे कोण येयल्ले विरोधक? सांग म्हाका तूं कोण येयल्ले? हू हॅड कम ओवर देर? भायर येताना तेणी कितें म्हणलेलें आमचेर फातर मारतले म्हणून ते. तांकां सांग थिंगा वचून पळय कितें केलां तें तेंच्यांनी आनी कोणाच्या टर्मान केलां तें पळय सांग. आनी थिंगासर दोनूय पार्टी एक आहा, रुलींग आनी ऑपोजिशन. एज फार एज डायवर्जन ऑफ वॉटर इज कन्सर्न, बोथ द पार्टीज आर टुगेदर. बट हिंगासर जायना न्हू. हिंगासर एक पार्टी आहा पळय ती दुसऱ्या वाटेन आहा, दुसरे पार्टी आहा ते म्हणटा आमी ओपोज करता. गव्हर्मेंटा वांगडा कोणूच ना. They are not on one page. See, the opposition and ruling has to be together on this matter. If you want to save Madai, the matter is before the Honorable Supreme Court, and Supreme Court has to decide whether a river can be diverted, whether a river where by putting a nalla or a small rivulet within the river basin can be diverted. Because it will not apply only for Goa, it will apply for entire India. सगळ्यात चड म्हादय सत्तरी तालुक्याक लागता आणि आमी सत्तरी फाटली 50 वर्सां सांबाळीत आसात. देखून विरोधी पक्षांनी आमचो भाग आमचो वाठार कसो सांबाळचो सांगपाची गरज ना अशें म्हणीत पर्येची आमदार देविया राणेन विरोधी पक्षांचेर फोग काडलो. विरोधी पक्ष म्हादयचेर राजकारण करीत आसत आणि ही खूप दुःखाची गजाल अशें म्हणीत देवियान खंत उक्तायली. सगळ्याक खबर आसा मेन कॉन्स्टिट्युएन्सी अफेक्ट जाता खंयची सत्तरी, आनी आमी सत्तरी सांबाळ्ळा इतली 50 वर्सां. ऑपोजिशनान सांगपाक जाय आमचे भागाचे लोकांक कशें सांबाळपाचो, आमचो भाग कसो सांबाळपाचो, कसो प्रिजर्व करपाची गरज ना. सद्या चल्ला म्हादयचें एक्चुली राजकारण आनी इट्स रियली सॅड. कित्याक आमकां खबर आसा आमच्या लोकांक कशें सांबाळपाचें, आमची म्हादय कशी सांबाळपाची. आमच्या लोकांक त्रास दिवपाक आमी केन्नाच अलाव करपाना आनी हें जावपाचेंय ना. कित्याक म्हादय आमची आवय म्हणटात आनी आमकां दुसऱ्यांनी सांगपाची गरज ना हाव टू प्रिजर्व. इतले वर्सां आतां म्हाका एक सांगा, एक थेंब उदक भायर गेल्लें आसा वचूना आनी हाजे फुडें वचपाचें ना. म्हादय आमची आसा, सगळ्यान जास्त अफेक्ट जाता आमचे सत्तरी तालुका आनी हें इतले वर्सां जावपाक दिवना. म्हादय सँच्युरी थंय आसा, रिवर थंय आसा. सगळ्यान जास्त गोंयांत तर अफेक्ट जाता हे म्हादय खातीर आमकां अफेक्ट जाता. ही बेश्टीच हांगा आंदोलन करात. म्हज्या मतदारसंघान काल एक सभा जाली, आज सांखळे जाली, आनी कोण वचून खंय पुजा करता, पाठ करता. कित्याक हें सगळें दीस इज ओन्ली पॉलिटिक्स, राजकारण म्हादयचेर इश्यू. आमकां खबर आसा आमच्या लोकांचे आनी आमचे मतदारसंघाक कशें सांबाळपाचें. इतले वर्सां सांबाळिल्लें आसा. एक थेंब उदक खंयच्यान भायर वचपाक आमी अलाव करपाचें ना. इतले वर्सां करूं ना, हाचे फुडें वचपाक. गोयची वळख आमची अस्मिताय आयज धोक्यान आसा. ही वळख राखून दवरपा खातीर आमकां तांक दिवची. हाच्या खातीर शाबू देसाय आनी जगदीश सिकेरांच्या पुतळ्या कडेन वचून तांचो आशिर्वाद घेतिल्ल्याचो विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमावान सांगलें. ओपिनियन पोल डे, टुडे इज अ हिस्टॉरीक डे आनी आमी सकाळीं शाबू देसाय जो आमचो हिरो आसलो ओपिनियन पोलाचो आनी जॅक सिकेरा बरे जो आमचो एक फादर ऑफ ओपिनियन पोल आशिल्लो, तेजे कडेन आमी गेल्ले ब्लेसिंग दिवपाक. कित्याक आज खरेंच जी आयडेंटिटी गोंयकाराची, गोवाज आयडेंटिटी टुडे इज एट स्टेक. जे जॅक सिकेर जावं जायते दुसरे गोंयकार भावाम गेले
जे आमगेले ओपिनियन पोला टायमार जे झगडले गोंयचे पासत आज पोत्तून झगडोंक जाय एक एक गोंयकारान, कित्याक आज जो अन्याय म्हादयचे जाला, without a flowing river we don't have any identity, and this current government is only worried about selling Madai. They are not worried about Goa and Goa's interest. So that is why all the MLAs together, all of us, we went to Jack Sikera, we went to Shabu Desai and seeked his blessing. म्हजो म्हादय विशयाक आदी तेको आशिल्लो ISVS आनी हाचे फुडें आसतलो. सांखळे जावपी बिगर सरकारी संघटनेच्या म्हादय विशींच्या सभेक म्हजे सहकार्यकर्ते हाजीर रावतले अशी माहिती कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन दिली. जाल्यार फाटले फावट जेन्ना म्हादय विशय तापिल्लो तेन्ना खंयचे आमदार म्हादयच्या तेंक्याक राविल्ले हे सगळे जाणात आनी आतांय जी भौशीक जागृताय सभा आसा ताकाय म्हजो पुराय तेंको आसा अशें आमदार मायकल लोबोन सांगलें. हांव सदांच म्हणलें मरे की हांव म्हादयचे बरोबर पयलू आशिल्लो आयजूय आसा ते मुखारू आसतलो, कारण म्हादय सदांच आमची लायफलायन जावन आसा आनी म्हणूनच सरकार आपल्या दरबारा लेवलाचेर सुद्दां भरपूर प्रयत्न करतात आनी सगळे मंत्री आमदार सगळ्यांनी एकठांय घेवन हो लढो लडपाची गरज आसा. ताजेर कॉम्प्रमायज कांय ना हें वारंवार सांगत वता. जसो जसो वेळ येतलो तसो तसो ज्यो काही गोष्टी आमचे लिगल बॅटल, आमचे टेक्निकल बॅटल हे सुद्दां माळप आज तितलेंच म्हत्वाचें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां आज प्रयत्न करप आसात. आमचे जे कोण आसात ते सगळेच थंय अटेंड जातले. म्हादयक सामको आमगेलो सपोर्ट सेम आहा. जेन्ना हो म्हादय इश्यू सारको तापलेलो तेन्ना आमी गेल्ले थिंगा, सगळे मिडिया तुमी येयल्ले तेन्ना उगडास धरा कोण कोण आमदार येयल्ले ते हिंगा एसेंब्ली केदो व्हडलो तेजो डिबेट जाल्ली. सगळे अरेंजमेंट हिंगासून केल्ले वचपाक, बशी गेल्ल्यो, इनोवा गेल्ल्यो, सगळे गेल्ले. कितले आमदार सिरियस आसले ते टायमार गेले टमाचे उलयता ते तुमी सगळे पळया मिडिया लोकांक सांगा. आमी गेल्ले थिंगा 4 वरां रावले थिंगा, सगळे केले, लेटरां केली, सगळी केले आमी. वी आर सिरियस. आय एम सिरियस ऑन दीस इश्यू. आय हॅव ऑलवेज स्पोकन दॅट इज द लायफ लायन ऑफ गोवा. Everybody calls Madai as our mother. We also believe in the same. So this issue is not a small issue. It's very dear to every Goan. सगळे गोंयकारांक अवेअरनेसाक सगळे जाण सपोर्ट करता, कोणूच ऑपोज करचो ना. And we are always supporting. गोंयचे 4 खण बिल्डरांक खण सुरू करपाक लेटर ऑफ इंटेंट दिले उपरांत पयल्या पावण्याचेर 20% म्हळ्यारूच 43.19 कोटीची येणावळ राज्य सरकाराक मेळ्ळ्या अशी माहिती राज्यपाल PH श्रीधरन पिल्लई हांणी अधिवेशनाच्या वेळार आपल्या अभिभाशणांतल्यान दिल्या. ह्या 4 खण वेवसायिकां कडल्यान सरकाराक 43,000 कोटी येणावळ मेळटली. जाल्यार खण चलोवपाक मान्यताय दिले उपरांत 15 दिसां भितर ह्या कंपन्यांनी सरकाराक 215 कोटी रुपया दिवचे पडटले. इतले मजगती मुख्यमंत्र्यान फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर 80 खणींच्या लिजांची पावणी जातली अशी माहिती दिली. My government efforts to resume mining have finally borne fruits. I am happy to state that permission is given to auction the dump rejected or which will initiate the process of starting full-fledged mining in the state. A new era has begun for the mining sector in Goa. This is a major step to ensure employment of locals and ending the hardship faced by the mining-dependent workers. 4 iron mining blocks have been auctioned, that is 3 in Bicholi and 1 in Sangum Taluka in the first notice inviting tender with an auction premium of 63.55%, 99.25%, 111.28% and 86.40%. The auction process concluded on 21st December 2022. All the successful bidders have made the upfront payment of 20%, that is rupees 43.19 crore. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.